नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव संजय केरकार। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आशवेवाडो मांद्रेचे जमनीत चालू आशिल्ले बांदकाम करबंद। मांद्रे पंचायतीची दक्षिणात्य सुपरस्टार नागार्जुनाक नोटीस। चांदेल हजापूर आनी हळण तळण पंचायतीचेर विरोध हाविणे वेचून आयले। सरपंच उपसरपंच 9 डिसेंबराक जाल्ली पंचायत वेंचणूक। गोबी मंचुरियन स्टॉलांचेर लाडफे देवूळ समितीन घातिल्ली बंदी। मंगळारा जाल्ल्या काल्याक घालपाक दिवंक ना स्टॉलां। वास्कोच्या नाताला उपरांत सुरू जातलो प्रवासी रेल्वे। आमदार दाजी साळकारान दिली माहिती। बोगद्याचेर दोंगर पालसण कोसळपी सुवातेर संरक्षण वणटीच्या बांदकामाक जाली सुरवात। दर पावसाळ्यांत लोकांक जातलो त्रास। आनी दिवचलच्या लाखेरे वाठारांतल्या स्ट्रीट लायटी खेळटा आपालिपा खेळ। रातच्या वेळार प्रवास करप्यांक जाता त्रास। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। उत्तर गोंयच्या मांद्रे गांवांत कथीक बांदकाम केल्ले खातीर मांद्रे पंचायतीन बुधवारा दक्षिण भारताचो फामाद अभिनेतो नागार्जुनाक स्टॉप वर्क नोटीस काडल्या। मांद्रे पंचायत सरपंच अमित सावंत हांणी गोवा पंचायत राज कायदो 1994 खाला नागार्जुनाक ही नोटीस जारी केल्या। प्रतिवादी गांवच्या अधिकारा क्षेत्रांत बेकायदेशीर वावर करता अशें सरपंचाचें म्हणणें। देखून हें काम पंचायतीन बंद केलां। ह्या बांदकामा खातीर परवानगी घेवंक नाशिल्ल्या कारणान ही नोटीस काडल्या अशें ह्या नोटीसीन म्हणलां। हें बांदकाम बेगोबेग थांबोवचें ना जाल्यार खर कारवाय करतले अशें ह्या नोटीसीन म्हणलां। सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार जे लोकल पंच मेंबर आसा त्या भागांतले बाब किरण सावंत हांच्यांनी पंचायतीच्या निदर्शनाक हाडून दिलें की आशवे हांगासर एस्कावेशन चलता म्हणून। सो तें एस्कावेशन चलता म्हणून आमी सायटीर गेले जाल्यार सायटीचेर पळयलें जाल्यार सगळी कडेन म्हणटात तशे खड्डे मारून दवरलेले। ऑलमोस्ट ना म्हटल्यार तरी मोर दॅन 15 to 20 म्हणटा ते थंय खड्डे आसा सायटीचेर त्या। आनी ताच्या नंतर हांवें सेक्रेटरी म्हज्या बरोबर आसलेलो बाब अमित प्रभू। हांवें ताका कन्सल्ट केलें हें जें कितें चल्लां खोदकाम लेबरय आसलेले सायटीचेर की आनी पंचायती कडल्यान कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी घेतला आमच्या टेन्युअर स्टार्ट जावच्या पयलीं बी घेतलेले बी आसा। सो ताणें सांगलें की हाका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी कांय दिल्लेलें ना आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स एनी हांव जर दिलें जाल्यार ते सायटीचेर प्लेस करचें पडटा की ह्या पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला आनी ताची कॉपी। सो थंय कांयच नसलेलें। सो ताच्या नंतर आमी ताका इमिजिएटली स्टॉप नोटीस दिली। आतां तो कोण मनीस कितें आतां व्हायरल जाल्या न्यूज की तो कोण तरी एक्टर वगैरे बीन सी आमी मनशार पळोवन नोटीस काडूंक ना। आमी रुटीन जे इलिगल काम आसा त्या संदर्भात आमी नोटीस इश्यू केल्या। चांदेल हसापूर आनी हळण तळण पंचायतीच्या सरपंच आनी उपसरपंच पदाची वेंचणूक बिन विरोध जाली। चांदेल हसापूर पंचायतीच्या सरपंच पदार तुळशीदास गावस आनी उपसरपंच पदार रुचिरा मुळे हांची बिनविरोध निवड जाली। जाल्यार हळण तळण पंचायतीच्या सरपंच पदांचेर दिव्यान नायक आनी उपसरपंच पदांचेर सिद्धी राऊळ हांची बिनविरोध निवड जाली। चांदेल हसापूर आनी तळण हळण पंचायतीची 9 तारखेक वेंचणूक जाल्ली। चेंजीस घडोवंक जाय ताका लागून सगळ्यांनी आयज आयकॉन हे आयज सगळे चेंज घडोवन दाखयल्ले आसा। गांवांत आपल्याक जाय तो चूज करून हाडलेलो आसा। ताका लागून आयज हांव सगळ्यांक थँक्स म्हणटा आनी आयज आमचो बिनविरुद्ध सरपंच आमचो तुळशीदास येयल्लो आसा तशेंच 5 मेंबरूय तेंच्यांनी
इतले चिंतचे कितें गांवांची कशी आपण सुदारणा करतलो ती आनी खंयसरूच भेदभाव करचो न्हू तेंच्यांनी कोणाक कडेन कित्याक बारीक लोकांक कसो पावपाचो तितलोच विचार करपाचे तेंच्यांनी आनी जाता तितलो तेंच्या गांवान तेंच्यांनी सुदारणा करून दिवपाची आनी हांव ह्या गांवान सदांच म्हाजें लक्ष आसतलें। तशेंच सगल्यो पंचायती आमचेच आहा BJPच्यो 12 पंचायती आयज जाल्ल्यो आसा आनी खूब उमेद दिसता कित्याक जे लोकांक हांवें सांगलेलें कितें आमकां सगळे फावटी तेच नाका चेंज करून दाखोवचें ताका लागून लोकांनी सगळ्यांनी आयज आमच्या पेडणेकारांनी म्हाज्या बरे विचार करून तेंच्यांनी आयज सगळ्यांक चेंज करून दाखयल्लें आसा आनी न्यू कॅन्डिडेट हाडलेले आसा। भलायकी खात्याक आशिल्ल्या गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक वचत थंय विरोध जावपाक लागला। मंगळारा दिवचल म्हालांतल्या लाडफे गांवच्या श्री सातेरी केळपा देवस्थानाच्या काल्याचे फेरयेत गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक देवस्थान समितीन प्रतिबंध केलो। देखून अंदू लाडफ्या काल्याक गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल नदरेक पडूंक नात। गांवच्या काल्याच्या फेरयेत अंदू गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल दिसूंक नात। अस्वच्छताय आनी भलायकेचेर परिणाम जाता देखून देवस्थान समितीन गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलांक हरकत घेतली। गोबी मंचुरी जावं अशें अनावश्यक जे कितें गोष्टी जाता ताका प्रतिबंध केल्लो आहा, ताका मनाई केल्ली आहा हे आमी सगळ्यांक सांगूंक शकता। तेन्ना आमी गोबी मंचुरीचे जावं आनी कसले उंच झोक्याचे बी अशे खेळ आहा ते आमी घालपाक प्रतिबंध करतले, मनाई करतले, तांकां घालूंक दिवचे ना। आनी बाकीचे जे स्टॉल आहात तांकां आमी त्यांच्या मागणी प्रमाणे तांकां दितले। हांव सांगूंक शकता सगळ्यांक की अशें तुमी गोबी मंचुरीचे हे घालपाक हांगासर येवचे न्हू, आमी तांकां तशेंच दिवचे ना, प्रतिबंध करतले। कांय तांत्रीक कारणाक लागून वास्को रेल्वे स्टेशन वयल्यो प्रवासी रेल्वे कांय काळा खातीर रद्द केल्यात। विविध वेवसायिकांक ताचो फटको बशिल्ल्यान तांणी निर्शेवणी उक्तायल्या, पूण सुरक्षेच्या कारणाक लागून ह्यो रेल्वे तात्पुरत्यो रद्द केल्यात आनी नातलां पयलीं त्यो परतून सुरू जातल्यो अशें आस्वासन वास्कोचे आमदार कृष्ण साळकारान दिलें। सध्या दक्षिण अस्तंत रेल्वे विभागा वतीन रेल्वे मार्गांच्या दोट्टीकरणाचें काम सुरू आसा, पूण 12 डिसेंबरा सावन तांत्रीक कारणाक लागून ह्यो सगळ्यो प्रवासी रेल्वे सेवा तात्पुरत्यो रद्द केल्यात। पूण एन पर्यटन हंगामात ह्यो रेल्वे सेवा बंद केल्ल्यान विविध वेवसायिकांनी निर्शेवणी उक्तायतना मंगळारा आमदार साळकार हांची भेट घेवन तांच्या मुखार हो प्रस्न मांडिल्लो। डिसेंबर हो सीजन गाडयांचो इन्शुरन्स रिकवर करपाचो टायम आसता। जो इन्शुरन्स आमी भरता तेन्ना बऱ्यो गाडयो वयता, बिजनस बरो जाता आनी हो एक सिजनाक आमी रेल्वे स्टेशन हांगासर तेंच्यांनी बंद उडयल्लेलें आसा। 12 ते आतां आयज तारीख जावन आसा, आयज तारीख 20 तारीख। ह्या दिसांनी इतले टुरिस्ट सगळ्यांच्यो गाडयो पार्क आसा, रिक्षाकार थंय स्टँडार आसा, एक रिक्षेक भाडें ना, टॅक्सीकार पायलट जावंक आसा एकट्याक भाडें ना, कितें चल्लां हांगा आमी डबल इंजीन सरकार म्हणटा। म्हाका वायट दिसता, हांव सुद्दां तेंच्या ब्रांचीन आसा, पूण म्हाका वायट दिसता की जे लोकांची हांगा तोंडां पळयल्यार कितें करपाचें, वास्कोकारांनी कितें करपाचें। एअरपोर्टार गेल्यार सेम सिच्युएशन जाता, कितें करपाचें। आतां कोळसो चलपाक रूट चलता, कोळसो कसो चलता, दिसाक 3-4 कोळशाच्यो वॅगन कश्यो चल्ल्यो आनी पॅसेंजर ट्रेन येवपाक जायना। यशवंतपूर मडगांव स्टॉप घेता, हांगा वॉशिंग सेंटर केला, रेल्वे हांगा धुवपाक हाडटात। तुमी वास्कोक धुवपाक सोदतात, वास्कोकारांक धुवपाक उठल्या। हेजेर हांव अपील करता वास्कोच्या आमदाराक आनी सीएमाक सुद्दां हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन करपाक जाय। आनी जश्यो कोळसो चलता तश्योच हांगासर रेल्वे कोळसो आमी म्हणिना बंद कर चालू कर, ते तुमी डिसायड करतले। पूण हांव मागता, अपील करता वास्कोच्या आमदाराक की तेणी ही ट्रेन आसा ती चालू ठेवपाची। सो तांचो कॅसल रॉक आनी वास्को हो सिग्नलींग प्रॉब्लेम आशिल्लो। सो जेन्ना हे बंद जाले तेन्ना आमी तांकां रोखडे पत्रूय बरयले की ते बेगीन चालू करच्यो कित्याक पीक सिजन आसा। म्हणून ताणें तांचे ऑफिशियल्स मागीर गोंयांत आयिल्ले तेन्ना ताणें आमकां एक्सप्लेन केलें की एक ट्रेन जी आसता न्ही 1000 लोकांक घेवन वता आनी खंय सपोज सिग्नलिंगा खातीर एक एक्सिडेंट जायत नाल्यार कॅटास्ट्रोफ जायत कितें जाल्यार कितें जायत म्हणून आमी तेंकां सांगपाक येना। सो लोकांचो जीव आमी धोक्यान घालपाक मेळना आनी मडगांव वास्को आनी कॅसल रॉक हे दोन कडेन खूब प्रॉब्लेम आशिल्लो। मागीर ताणें आमकां सांगलें की आतां जें काम चालू आशिल्लें तें वास्कोचें काम
काबार जायत आयले. सो ह्या 2 दिसां भितर वास्कोचें काम काबार जातलें आनी मागीर ट्रेन्स स्टार्ट जातल्यो. सो म्हाका दिसता हांव जाणा हो ट्युरिस्ट सिजन आनी तो ट्युरिस्ट सिजन आशिल्लो म्हणूच आमी बरयल्लें. पूण तांचें म्हणणें कितें आशिल्लें की फर्स्ट सेफ्टी इज फर्स्ट. सो आमी कन्विन्स जाले की हय बाबा आमचे टॅक्सीकार भाव तांकांय बिजनेस मेळना. पूण एक थोडे 2-3 दीस आनी ताणें पासियन्स करचें. हांव आतांच दनपारां DRM कडेन उलयलां आनी DRMान सांगलें 2 दीस जातकूच आमी ट्रेन्स बाकीचे हांगा हाडपाचो प्रयत्न करतात. डबल ट्रॅकिंग काम चालूच आसा. डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू आसतना पसून ट्रेनी येताल्यो हांगा. पूण सिग्नलाचो प्रॉब्लेम आसा म्हणून तें काम एडिशनल जालें आनी एक 4-5 दिसां भितर म्हाका दिसता स्टार्ट जावपा जाय. ताणें म्हाका सांगता तो विल गेट बॅक टू मी म्हणून सांगला. पूण आमी सांगला जाता तितले बेगीन हो सिजन तरी 25 तारखेच्यान तरी आमकां मेळचें म्हणून. वास्कोच्या बोगदा वाठारांत कांय घरां दोंगराचेर आसा आनी पावसान पालसणां कोसळपाचे घडणुको घडटाले म्हणून लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळें. देखून GSUDAच्या अंतर्गत 3 कोटी रुपया खर्च करून संरक्षण वणद बांदपाच्या कामाक सुरवात केल्या. हे काम बेगोबेग पुराय जातलें अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगलें. बुधवारा बोगदा वाठारांत संरक्षण वणद बांदपाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो. करपाक सोदता हांव कित्याक जेन्ना हांव फर्स्ट टायम एसेंब्लीन गेलो आनी जेन्ना म्हाजी फर्स्ट स्पीच आसलेली एसेंब्लीन तेन्ना हांवें विशय थंय मांडलेलो. स्पेशली आमचे बोगदा जेटी वयले आनी स्पेशली रुमडावाडा एरियेचे जे लोक एक भयान रावता आनी ड्युरींग पावसाच्या दिसांनी जी लँडस्लायड जावपाची एक चान्सीस आसता आनी एवरी टायम तांकां डेप्युटी कलेक्टर कडसून म्युन्सिपालिटी कडसून लेटर वयताले घरा एविकेट करा म्हणून. सो तेजे लागून हांवें प्रश्न काडलेलो. सो ते खंय तरी सरकारान दखल घेवन तेजे भितर आमचे सरकार जो आसा ताणें दखल घेवन हे फावटी ती नोटिसीस कोणाकूच पावना. फर्स्ट टायम अशें जाल्लेलें आसा. आनी तेजे उपरांत आतां जितली एरिया आमची हांगा आसा आनी जंय जंय चान्सीस आसा लँडस्लायड जावपाचे आनी जी आयज आमी एरिया ही पळयता स्पेशली रुमडावाडा जेटी बोगदा एरिया ही खंय तरी आमकां दिसतालें की लोकांक खंय तरी प्रोटेक्शन मेळचें म्हणून. आनी हेजे लागून आमी जो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी अंडर GSUDA एज एक कॉन्ट्रॅक्ट एवॉर्ड जाल्लो आसा आमकां रिपको कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेडाक. तेंचे मनीसूय हांगा आसा आनी हो टोटल प्रोजेक्ट जो आसा तो आसा 2,72,61,160. सो हो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आसा आनी हो आयच्यान हे काम स्टार्ट करता. आनी हे काम जे स्टार्ट करतले ते फक्त वॉर्ड नंबर 5 आनी 6 जी एरिया मेन आसा ती लँडस्लायड जावपाची. सो सद्या इनिशियली आमी 4 प्लेस आयडेंटिफाय टोटल 7 प्लेस आयडेंटिफाय केल्लेले आसा इन वॉर्ड नंबर 5 आनी 6 आनी 7 प्लेसीचेर ही कामां जावपाची आसा जी रॉक बिल्डिंगाची कामां जावपाची आसा. हेजे भितर एटलिस्ट स्टेबिलिटी मेळटली कितें जो पावसान जी लँडस्लायड जावपा ती लँडस्लायड जावपा ना. दिवचल लाटवे लाखेरे वाठारांत रस्त्या कुशीकची एक स्ट्रीट लायट लुकलुकपांचे प्रकार चालूच आसा. देखून ह्या रस्त्याचेर येरादारीक धोको उप्रासला. फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन ही समस्या चालू आसा. लुकलुकपी लायटीक लागून ह्या रस्त्याचेर दिपकावपाक जाता आनी हाचो त्रास जाता अशी कागाळ वाहन चालकांची आसा. ह्या रस्त्याचेर मदीं गोरवांय बशिल्लीं आसतात त्या खातीर लुकलुकपी लायटीक लागून अपघात जावपाची भिरांत आसा. रिचर्जर येताना राखेऱ्यान एका खांब्याक लायट फकफक जाता तेन्ना गोरवां ही ती चालू बसलेली आसता तेन्ना सडनली की कळना की गोरवां काय कितें कळना की म्हशी कितें कळना तेन्ना सरकारान ही लायट सारकी करून दिवपाची ही सरकार कडेन हांव विनंती करता. ही लायट अशीच उरत जाल्यार एक्सिडंट जावपाक टायम लागचो ना. सांग्यार IIT जावपाची शक्यताय आतां कमी जाली. IIT सांग्यारूच जातली असो दावो मंत्री सुभाष फळदेसाय फाटले कांय दीस करीत आसा. पूण बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत खुद्द मुख्यमंत्र्यानूच ह्या विशीं स्पश्टीकरण दिलां. IIT खातीर अजून जागो निश्चित जावंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ते खातीर IITक लागून सरकारा भितर मतभेद आशिल्ल्याचें दिसून येता. फाटल्या कांय दिसांत IIT आड सांग्यार आंदोलन सुरू आसा. आनी असले एक इन्स्टिट्यूट जर सांग्यार हाडपाचो प्रयत्न जालो जर जायत
जाय म्हणपी म्हाका खबर आसा 90% लोक जाय म्हणपी आसात, पण त्या खातीर त्या सरकारान करचें, त्या सुभाष फळदेसायान गाळी घेवंक गरजेचें. म्हणून हांव मागतां IITचो प्रकल्प सांग्या वेल्यान पयस वचचो ना. एखाद्या वेळेस जमीन कमी पडली जर जायत जाल्यार आमी तजवीज करतले. एखाद्या वेळेस हांगा जायना आनी खंय जातले पण ती सांग्यार जातले. IITच्या बाबतीत गोंयान IIT जातली 100% जातली. आमचे लँड सोदप सुरू आसा. जे दिसा फायनल जाता तेन्ना तुमकां पयलीं 3 वर्सां पयलीं 2019 जेन्ना पुराय संवसार नव्या वर्सांच्या येवकाराची तयारी करतालो तेन्ना चीनांत कोरोनाचो प्रसार जातालो. आतां 3 वर्सां उपरांत चीनांत ती स्थिती उप्रासल्या. फुडल्या 9 म्हयन्यांत संवसारांतल्या 60% लोकांक कोरोनाचो संसर्ग जावपाची शक्यताय आसा. अहवाला प्रमाण भारतांत 50 लाख नागरीक कोरोना संक्रमीत जावपाची शक्यताय आसा. चीनांत कोरोना वयले निर्बंध सदळ केल्या उपरांत थंय संसर्गाचो नेटान प्रसार जायत आसा. परिस्थिती इतली गंभीर जाल्या हॉस्पिटलांनी खाटी भरल्यात, वखदां नात अशी स्थिती निर्माण जाल्या. बिजिगांतले मोसुंडे 24 वरां निमणे संस्कार चालूच आसा. तशेंच निमणे संस्कार करपा खातीर वेटिंग वळेरी 2000 वयर पावल्या. तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण चीनांत कोरोनाची प्रकरणां दिसान न्हय तर वराक दुपेटीन वाडटात. गोंयांत सध्या कोरोनाचे 12 सक्रिय दुयेंती आसात. 4013 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलां. गोंय पुलीस विभागान ह्या वर्सांतून पुलीस स्टेशनां सर्वोत्कृश्ट पुलीस स्टेशनां म्हूण जाहीर केल्या. जातूंत सर्वोत्कृश्ट कामगिरी खातीर कळंगूट पुलीस स्टेशनाक पयलें इनाम फावो जालां. गुन्यांव आडावप ते सोदून काडप, नोंदी दवरप आदी गजालींचेर पुलीस स्टेशनांची कामगिरी तपासतात. ह्या गजालींचेर आदारून गोंय पुलिशेन ह्या पुलीस स्टेशनाक इनामां फावो जाल्यात. फर्स्ट म्हणजे आमचे सगळे जे स्टाफ आसा आणि ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी हे वर्सभर भरपूर मेहनत घेतली. क्रायम डिटेक्शन आसूं, मेंटेनन्स ऑफ रिकॉर्ड्स, क्लिनिनेस एट द पुलीस स्टेशन, देर पर्सनल क्लिनिनेस, तेंचे बॅरेक्स, सगळे रिकॉर्ड्स ह्या खातीर आमकां ऑल ओवर गोवा जितली पुलीस स्टेशनां आहा तितून आमकां फर्स्ट रिवॉर्ड फावो जाला. पूण हांव हे सगळ्या स्टाफाक एप्रिशिएट आनी कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी बरें दिसता की पोस्टल लायनीन पुलीस स्टेशनाक पयले प्रायज मेळप हें फर्स्ट टायम घडलां आनी ती परंपरा आमी फुडें चलयत रावतले अशी म्हाका आशा दिसता. मेन म्हणजे आमचें डिटेक्शन, जितले केसी रजिस्टर जाल्या तितले डिटेक्शनूय आमचें बरें आसा. आनी जे आमचे रिकॉर्ड्स आसता पळय, जे आमचे क्रायम रेकॉर्ड आसा, जे आमचे स्टाफ आसता, डेडिकेटेड स्टाफ आहा तेंच्यांनी हो रिकॉर्ड चांगल्या तरेन मेंटेन केला आनी केसी डिटेक्ट केल्या आनी स्टाफांनी लोकां कडेन रिलेशन दवरून काम बरें केलां. लोकांचे हांगासर स्टाफा बद्दल किंवा ऑफिसरा बद्दल कंप्लेनी अश्यो ना. सो ते ओवरऑल कावंट करून आमकां हे इतक्या गोंयांत आमकां पयले प्रायज पावोवन दिला. आनी हे प्रायज स्पेशल आसा कारण आमचे एक्स DGP जे आसले ते मागीर एक्सपायर जाले. तिजी मिसीस आहा सुंदरीकांता, ही जी IPS ऑफिसर आहा तिणें हे स्पेशल प्रायज आमकां गोवा पुलिशेक डेडिकेट केला आनी ते प्रायज आमी उखल्ले. हेचो आनंद आनीक मातसो डबल जाता. कळंगूट वाठारांत डान्स बारांची संकल्पना ना. आमच्या रेस्टॉरंटांत डान्स बार आमी चलयतात. आमी हे रेस्टॉरंटा प्रमाण क्लब चलयतात. कांय गुंडांनी पंचायतीचें नांव वापरून आमचे कडल्यान पयशे मागून आमचे क्लब बंद केले असो आरोप कळंगूटच्या कांय क्लब धन्यांनी केला. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कायदेशीर वेवसाय करता आनी आमच्या वेवसायांत कितेंच बेकायदेशीर उपक्रम ना अशें सांगून डान्स बारांच्या मुद्द्या वयल्यान कळंगूटच्या आमदारान आनी सरपंचान न्यायालयांत वचचे अशी मागणी तांणी केल्या. Think what you terming as dance bars. First of all, they are clubs. They are saying that we have the permission of club, bar and restaurant. True, very true. But the same has been given to all the clubs who are really renowned in Goa. Tito's, Hammers, you name it. They have the same permissions and the permits from the government what we are having. This thing has been started from 2005 in Goa. Now, all the people, Hammers, Tito's, all the big names, they are catering all the couples. Stacks are not allowed there.
where will the stag people will go? We are giving them a place where they can come, we can then dance, they can have their fun time, right? And Goa is all about tourism now. We had mining and other things earlier, but now we are running short of tourism. So we have to be concentrating towards creating more tourism and more livelihood for the people over here. But nobody is doing that. Now suddenly all these goons are forming parties, they're coming inside the club, trespassing in the property. And what is the role of police? To give the protection to all the people, right? According to the Article 32 of Indian Constitution, all the people have the same rights. How can they differentiate between them and us? People are coming inside. People are breaking, damaging our properties. They're coming inside and beating the housekeeping staff. And then they are claiming, no, they have asked for girls. I have the video with audio proof. Our cameras are installed with that, where it is clearly shown that these people are asking them, club band hai tera, tu bahar kaise khada ho? Those guys are coming with the food packages and they are telling them, sir, our club is closed. And why it is closed? Because people who are demanding money, they are not getting what they want. फामाद फातर्प्याचो वर्सुकी जात्रोत्सव 27 डिसेंबर 2022 सावन सुरू जातलो अशी माहिती फातर्पेच्या देवस्थान संस्थेन दिल्या. देवीचो महारथ 1 जानेवारीक सकाळी जातलो अशें देवस्थानाचे अध्यक्ष कवेंद्र देसाईन सांगले. गोंयांतल्यान दर वर्सा हजारांनी भक्त व्हड भक्तिभावनेन देवीचे दर्शन घेवपाक येतात. ह्या संस्थेन फावो त्या पुलीस दळान सुरक्षेची सगळी वेवस्था केल्या. तशेंच पुराय 24 वरां उजो पालोवपी दळ थंय आसतलो. 20 शौचालय दवरतले अशें कवेंद्र फळदेसाय हांणी सांगलें. आमच्या ह्या जात्रे संदर्भात जी आमची आता 27 तारखेक सुरू जातली डिसेंबराक, 27, 28, 29, 30, 31 आणि 1 तारखेर सकाळ फुडें महारथ आनी ताजे नंतर रातीन जागरोत्सव जावन ती समाप्त जातली. ह्या जात्रेक गोंयांतल्यानच न्हय तर जी शेजारची राज्य आसात, कर्नाटकांतले कारवार जिल्ल्यांतले, तशेंच महाराष्ट्रांतले सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतले लोक खुबशे हांगा येतात. हजारांनी लोक हांगा येतात. सो लोकां खातीर जी वेवस्था आसा म्हणजे पोलीस यंत्रणा 24 तास हांगा आमी दवरलेली आसा. तशेंच जात्रेक जो भेट घेवपा खातीर वेवस्थीत जी अरेंजमेंट जावचो, रांगेन ते सगळे वचचे हाजे खातीर देवस्थाना तर्फे सेक्युरिटी अरेंजमेंट्स आमी केल्लो आसा. तशेंच खंय हांगा ह्या जात्रेक खूब हे येतात, स्टॉलां येतात. त्या स्टॉलांच्या संदर्भात कितें जर कागाळ घडली आनी कितें उजबी लागले जाल्यार ताजे खातीर आमचे कडेन 24 तास हांगा फायर सर्वीस आसता. तशेंच आमी PWDच्या मदतीन हांगा बायो टॉयलेट्सय प्रोवायड करतात जवळ जवळ 20, सो दॅट लोकांक हांगा कसलीच अडखळ जावची न्ही ताची आमी काळजी घेतात. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.